शुक्रार 2 फेब्रुवारी सोम्या जेजूचे भेटवणेची परब. मुखेल बोर्ड कुसो उगडटा तो दर एकलो पूत सर्वेस्पराक भेटलेलो जातलो. ह्या उतराचो उगडास करून बाळकाक सर्वेस्परा मुखार दवरूं. नियाळाक आदार. समाजांत जायत्यो चाली आसात. तांतली एक चाल म्हणल्यार दुसऱ्यांक भेट दिवपाची. त्यागीक भेटे वयर आल्फ्रेड रोजाचें कान कोणाचे हें एक यादोस्तीक गीत आसा. लग्नाच्या 15 वर्सांनी एका जोडप्याक देव एक सोबीत आनी शिकपान हुशार भुरगो फावो कोत्ता. पूण फकत ताचे कान चड व्हडले आसले म्हणून समाज ताका केंटा. इलाज कसो दोतोर ताका दुसऱ्यांचे कान घालूंक सुचयता, पूण ते दिवंक कोण फुडें सरोना. शेवटी ताचीच आवय गुप्ती ताका आपलेच कान भेटयता. हो गूट फकत ती मरतोच गोमता. आपल्या पुताक केन्यांतलो साल्वार करूंक केदी व्हडली भेट आवयची. आयज आमी समृद्धीचे कायदे पाळून योद्न घेवन जुजे आनी मारिया जेजूक देवाक भेटोवंक देव मंदिरांत हाडटात ती परब समरमतात. आमचे सोडवणे खातीर पाठयलोलो जेजू आमकां पातकांतली मेकळीं कोत्ता. आपलीच कूड आमचे पासत खुर्सार मरूंक भेटोवन आपलें कार्य पुरें कोत्ता. केदी व्हरती त्यागीक भेट आमचे पासत जेजूची. जायते तरणाटी पाद्री माद्री जावन आपलें जिवीत देवाचे सेवेक ओरपूंक सोदतात, पूण आमी तो आमचो एकलोच पूत, एकलीच धूव म्हणून आडमेळ्यो हाडटात. चोडटी वाल मोडूं नये. तांचे हावेस तांकां पुरे करून दी. म्हजो थाराव. देवान दिल्ल्या गुणांचो उपयोग करून दुसऱ्यांचें दूख उणें करूंक वावुरतेली.